बोंडला अभयारण्यात दुयेंस पातळ्ळा म्हूण अभयारण्य 2 ते 2.5 म्हयने बंद आशिल्ले। रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयिल्ल्यान अभयारण्य लोकांक परत उक्तें केलां। नमस्कार, आयज आमी आसात ते गोंयचो जो बोंडला झू आसा थंय आनी तुमी पळोवपाक शकता फाटले 2 ते 2.5 म्हयने हो झू जो आसा हो बंद आशिल्लो कारण H5N1 अशें कितें तरी डिसीज जाल्ले ताका लागून हो स्ट्रिक्टली लोकांक विजिटर्स आहा तांकां हो बंद केल्लो। त्याच प्रमाणे ही जनावरां आहा तांकां दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट केल्ली आनी जेन्ना हे सगळो रिपोर्ट काल जेन्ना नेगेटिव्ह आयलो तेच्या उपरांत खंय तरी गव्हर्मेंटान हो बोंडला झू परत ओपन केल्लो आसा लोकांक। बोंडलाच्या अभयारण्याची उदरगत जावपाची आसा, नव्यो सुविधा येवपाच्यो आसात, आनीक जनावरांचोय आस्पाव करतले म्हूण अभयारण्याच्या आरएफओन सांगले। थोडे आता ऍड जावपाचे आसा, जशे बेर आमच्या कडेन नसले ते येवपाचे आसा, ते लागलीच आमी हाडपाचो प्रयत्न करतले आनी येतले ते बेगीन। जायत्यो सुविधा दिवपाच्यो केल्ल्यो आसा, आमचे कॉटेजीस आतां सगळ्यो रिनोवेट जाल्ल्यो आसात। आमी आतां नवीन हांगासर सांगपाचें म्हळ्यार स्पिसीस हाडपाच्यो आसात, वेगळे वेगळे कितें आसा ते प्रपोजलां गेल्लीं आसात आनी नवीन जशी एवियरी येवपाची आसा हांगासर, म्हणजे अशें वेगळे वेगळे आसा ते आमचे येवपाचे आसा सगळे आनी जायते डेव्हलपमेंट जावपाचें आनी आतां फुडल्या हितून इमिडिएटली आमचें जातलें। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।